मोगाच्या भावा भयणीनो, जेवच्या वेळार 4 प्रकारचे फुडारी आसलेत. फारिसेव, साडुकी, धर्मशास्त्री आनी वकील. तांचे आनी जेजू मदें पडोन आसलें. जायते फाटी वयर सकयल जाताले देखून तांचे मनांत जायते घुसपाक गुंडेल आसताले. कित्याक जायत हे सगळे वडील म्हणटाले जेजू हो गुरुजी मोइसान दिल्ले कायदे पाळना. मोइसान फकत 10 कायदे दिल्लेत. पण जिदेवाने ताची वडिलांनी ताचे थोडो अभ्यास करून मनांत चिंतून 613 कायदे केल्ले. हे तुमकां खबर आसतली. देखून हे म्हणटात ओ गुरुजी हे कायदे पाळना. पूण जेजू तांकां सांगता हांव हे कायदे भायर उडोवंक येवना म्हूण. शाती पावक आयला आनी जेजून ते शाती पावयले. जेजू ते म्हणटाले ओ गुरुजी कायदे पाळना कित्याक हो शेनवारा दिसा मिलाक करता. मिलाक करता म्हणजे एक काम करप, वावर करप. आनी म्हूण सांगलां आमी तें काम करचें ना म्हूण. जेजूच्या मनान काळजांत एकूच कायदो आसलो, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. तर तें तुमी केल्यार 100 कायदे दिल्यार तुमी पाळटात अशें जेजू मनांत आसलें. जेजून जें केलें, वावर केलो, उतरांनी आनी कोणें काम केलो, होच कायदो मनान धरून सगळें वावर केलो. जायते फाटी आमी अशें जीव सारता. आमी म्हणटा कायदे 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 भायल्यान आमी दवरता आनी भितरल्यान आमच्या मनाक खालसा खंय आसा तें आमकां खबर ना. तर आज खास आमी कितें भाशेन जेजूच सांगलो हो जबाब ह्या फुडाऱ्यांक आमच्या मनान दवरया. कायदे आमकां जायच, पूण एक म्हत्व कायदो म्हणजे फकत एकूच तो म्हणजे जसो आमी देवाचो मोग करता तसोच आमी पेल्याचो मोग करूंक जाय. तर हो कायदो आमच्या मनांत आसल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे कायदे आमचे कुटुंबांत समाजांत आहात ते आमकां पाळूंक मेवतले. तर आज आमी खेरीत भाशेन देवा लागीं समजून आमकां दिवंक देवाला मागुया. एक कायदो गरजेचो, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग. जर पेल्याचो मोग करता आमी समजीकायेन नियाळ करून त्या मनशाक त्या वस्तुरीक सांबाळटा. जर आमी पेल्याचो मोग करिना, ताका फॉर्मान दिता, तर आमी देवाचो मोग करिना. तर ही समजण म्हाका मेळूंक आज आमी कितें भाशेन ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं खालतीपणी मागुया.